नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उकार। हांव समिता कुंकळकारेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। जीवघेण्या हल्ल्याच्या 24 दिसा उपरांत रामा काणकोणकाराक जीएमसींतल्यान दिलो डिस्चार्ज। हल्ल्या फाटल्यान 2 राजकीय फुडाऱ्यांचो हात, रामान उक्तायलो दुबाव। गोयच्या शेतकारांनी पारंपरीक शेतीचेर निंबून राविनासतना आधुनिक पद्धतीन करची शेतां, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। पीएम धनधान्य शेतकी येवजण आनी राष्ट्रीय मसाला मिशनाच्या व्हर्च्युअल कार्यावळीचे सांखळे आनी मडगांव आयोजन। घरां आनी शेत जमनींचो मालकी हक्क मेळचे खातीर मये सावन आनीकूय 583 अर्ज दाखल। सुमार 72 अर्ज छाननी खातीर मामलेदार कार्यालयात दिल्यात धाडून। म्हापशा 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाटे चलयेचेर लैंगिक अत्याचार, ब्लॅकमेल करून अदमाशे 7 लाखांची घाली तोपी। चलयेची म्हापशे पुलिशेंत कागाळ, दुबाविता आड गुन्यांव नोंद। माकडान उडी मारिल्ल्यान फॉल सिलींग कोसळिल्ल्या सांगेच्या सरकारी कॉलेजीची शिक्षण संचालकान केली पळोवणी। माकडांचो बंदोबस्त करपा खातीर करतले गरजेच्यो उपाय येवजण, सांगता शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे। गंभीर दुयेंसांचेर उपचार घेवपी दुयेंतींची बरी सोय जावची म्हणून दर एका हॉस्पिटलांनी उबारतले पॅलेटिव्ह केअर सुविधा। हे खातीर सरकारान केल्या वट्ट 2,50,00,000 रुपयांची तजवीज, मुख्यमंत्र्याची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारांत। जीवघेण्या हल्ल्या उपरांत जीएमसीत भरती केल्ल्या रामा काणकोणकाराक शेनवारा डिस्चार्ज दिलो। आपल्याचेर जाल्ल्या हल्ल्या फाटल्यान 2 राजकीय फुडाऱ्यांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव रामान उक्तायलो। 6 म्हयने प्लान करून आपल्याचेर हल्लो केल्ल्याचे रामान डिस्चार्ज दिल्या उपरांत सांगले। खुनशी हल्ल्याच्या 24 दिसा उपरांत रामाक जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज दिलो। आपल्याचेर जाल्ल्या हल्ल्या फाटल्यान 2 राजकीय फुडाऱ्यांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव रामान उक्तायलो। आपणे दिल्लो स्टेटमेंट सामको बरोवन घेवंक ना। 3 वरां आपलो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केल्या उपरांत ताणें तो आपल्याक वाचून दाखयलो, पूण आपणे जे सांगिल्ले तातूंतल्यो कांय गजाली भितर नाशिल्ल्यो। ज्या 8 जणांनी आपल्याचेर हल्लो केलो तांची आनी आपली वैयक्तीक अशी कसलीच दुस्मानकाय नाशिल्ली। ज्या मनशांनी आपल्याक बडयलो तांचो संबंध खंयच्या राजकीय फुडाऱ्यां कडेन आसा ते पुलिशेन सोदून काडचे। ह्या प्रकरणात आतां मेरेन जाल्लो तपास आनी पुलिसांची भुमिका पळयली जाल्यार आपल्याक पुलिशेचेर मात लेगीत विश्वास नाशिल्ल्याचे रामान डिस्चार्जा उपरांत सांगले। आमी 3 तारखेक 4 तारखेक आमी 3 तारीख मागिल्ली। आमकां तो व्हिडियोची कॉपी दिवपाक रेडी नासलो। ती कॉपी जी स्टेटमेंट बरयला तीच स्टेटमेंट जी आहा पळय तोवूय आमकां दिवंक ना। आनी तो मागीर व्हायरल जाल्या उपरांत मागीर तो स्टेटमेंट तेणी सायन मारून तो स्टेटमेंट आमकां दिला। तो स्टेटमेंट सारको आसा म्हणजे तुमी जे हांवें जितले स्टेटमेंटान बरयला आनी तेणी जे म्हाका विचारला तेतून हांवें क्लियर कट सांगला। ताणें मंजुनाथ नायकान 3 वरां म्हाका एकदां सुद्दां तो विचारिना की तुका खंयच्याय पॉलिटिशनाचो दुबाव आसा काय म्हणून। तरी सुद्दां हांव म्हाजे दुबाव व्यक्त थंयसर केले केन्नाच्यान सुरवात जाला म्हाजेर एटॅक जावपाक आनी केन्नाच्यान म्हाजें हें बेल रिजेक्ट जावपाचे प्रयत्न चालू आसा थंयसर आनी हे कनेक्शन्स जे आहा पळय हे पॉसिबल आसा ते सांगपाक हांवें सांगलें। पॉलिटिशनाचे हांवें सांगलें की म्हाजी पर्सनल एनिमिटी ह्या भुरग्यां कडेन कांयच ना। जेंकां धरला तांचे कडेन हांव केन्ना मेळूंक नको आनी केन्नाच तेंचे कडेन हांव उलोवंक नको। पुलिसांनी रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट एटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टींग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा। त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा। पुलिसांनीच हें इन्फॉर्मेशन लीक केल्लें आसलें। पुलिसान म्हाजें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिनासतना दुसऱ्या मनशाक पावयलें। आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इन दॅस। पूण ते पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत इन्फॉर्मेशन लीक करप आसता ते पुलिसांनी आपूण स्वता जावन प्रेस कॉन्फरन्स इन्फॉर्मेशन मिडियाक हाडूंक ना। सो पुलीस इज इन कंप्लीटली इन कोऑर्डिनेशन आनी लॅब्स जाल्ले आसा।
गोंयांत सुरू आशिल्ल्या बऱ्या वायट गजालींचेर तोंड फोडून उलोवपी समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर सप्टेंबराचे 18 तारखेर जीव घेणो हल्लो जालो। ह्या हल्ल्यांत रामाक बरीच दुखापत जाल्ली। ताका उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकीय हॉस्पिटलांत भरती केल्लो। रामा काणकोणकार आनी ताचो इश्ट सोयरू जेवपा खातीर करंजाळे एका हॉटेलांत गेल्ले। जेवन बीन भायर आयले उपरांत रामा काणकोणकाराचेर 8 जाणांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। केंद्र सरकारा वांगडाच गोंय सरकार लेगीत शेतकी माग फुडें व्हरपा खातीर यत्न करता। ते खातीर वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान शेतकारांक सक्षम करपाचें काम गोंय सरकारान केलां। ताका लागून गोंयच्या शेतकारांनी पारंपरीक शेतीचेर निंबून राविनासतना आधुनीक पद्दतीन शेती करची म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता। पीएम धनधान्य शेतकी येवजण आनी राष्ट्रीय मसाला मिशनाच्या व्हर्च्युअल पद्दतीन जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो। मडगांवांय ही कार्यावळ जाली। सरकार दर वर्सा वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान शेतकारांक 500 कोटी रुपया दिता, पूण नवे शेतकार तयार जायनात अशी खंत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयली। पीएम धनधान्य शेतकी येवजण आनी राष्ट्रीय मसाला मिशनाच्या व्हर्च्युअल पद्दतीन जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो। आमकां विविध पद्धतीची आमचे जे धान्य आशिल्ले ती लुप्त जायत पावल्या। आमी जरी पळयता आसत जाल्यार आमी जे नाश्तो रोयताले तो नाश्तो आमी आत्तां कोण लायना। म्हणजे जेन्ना आमी श्री अन्न किंवा म्हणून जेन्ना हे केलें तेन्ना आतां नव्यान लोकांनी लावपाक सुरवात केली। आमी हरसाणो लायतात, बट हरसाणो इल्लो इल्लो म्हणजे कमी जायत गेल्लो, पण परत आतां आमी तो रिवायव करपाक शकले। आमी हातूंतल्यान एक पळोवपाक जाय, ट्रेडिशनल पद्दतीन भात लावप म्हणजे शेती न्हू। आमकां जी शेती लायता तातूंतल्यान पयशे कशे चड मेळटले हाजेर जर आमी फोकस केलो जाल्यारूच आमकां तेजो फायदो जावपाक शकतलो। नाजाल्यार आमचो आजो एग्रीकल्चर म्हणजे शेत लायतालो म्हूण आमी ज्योतीक लायता, आमी जयात लायता आनी तितूंतल्यान फुडें वयता ना। बियाणे बदलूंक शकता, पीक बदलपाक शकता आनी ते कारण आतां क्लायमेट चेंज जो म्हणटा आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां दिसूंक लागला। शेतकारांक दोळ्यासामकार दवरून केंद्र सरकार काम करता। शेताक कमी जाल्ल्यान शेती मळाचेर परतून काम करपाचें ध्येय केंद्रान दवरला। शेताभाटा करून पोट भरपा इतले शेतकारांक सक्षम करपाच्या हेतान केंद्रान पीएम धनधान्य येवजण चालीक लायिल्ल्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले। मडगांव जाल्ले कार्यावळीत कामत उलयलो। ते फुडले 5 वर्सां भितर स्पेंड जातले। प्रायम मिनिस्टर सुरवातीक म्हणटालो की शेतकऱ्यांचे इन्कम वाडपाक जाय। ज्या दिसा शेतकऱ्याक बरें इन्कम जातलें, ज्या दिसा शेतकऱ्याचो एज्युकेटेड भुरगो म्हणटलो की पळय आपल्या बापायन इन्कम करून दाखयलें, तो भुरगो आपोआप शेती कडेन एट्रॅक्ट जाता। आनी म्हणूनच ह्यो ज्यो स्किमी हाडटा प्रायम मिनिस्टर हाजे फाटल्यान एक हेतू आसता की अत्यंत बरे पद्दतीन शेतीचो वेवसाय करपाक शेतकऱ्याक मदत जावची व देश परत एकदा कृषी प्रधान देश जावचो हे स्वप्न दोळे मुक्त दवरून म्हणजे भारत विकसीत जालो आनी शेतकरी फाटल्यान उरलो अशें जावपाक जायना। हे दोळ्या मुखार दवरून प्रधानमंत्री वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी हाडटात आनी ताजो फायदो शेतकऱ्यांक जाता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। घरां आनी शेत जमनींचो मालकी हक्क मेळचे खातीर सरकारान दिल्ले मुजतींत मयच्या लोकांनी आनीक 583 अर्ज दाखल केल्यात अशी माहिती दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी नेहाल तळवणेकर हांणी दिल्या। ह्या अर्जां मदले 172 अर्ज छाननी खातीर मामलेदार कार्यालयात धाडल्यात अशेंय उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें। कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं नवीन कायदो चालीक लागचे पयलीं म्हळ्यार 15 ऑगस्ट 2014 पयलींच्या मयम वाठारांतल्या घरां सयत शेतांचे मालकी हक मेळचे खातीर वंचीत मयेकारांक अर्ज करपाची खास संद सरकारान उपलब्ध करून दिल्ली। ते खातीर 10 जुलय ते 7 ऑक्टोबर अशी 90 दिसाची मुजतय दिल्ली। घरा खातीर 259 जाल्यार शेता खातीर 324 असे अर्ज उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात पावल्यात अशी माहिती दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी निहाल तळवणेकार हांणी दिली। रिगार्डिंग द इवेक्यू प्रॉपर्टी तुमकां खबर आसता की आमी लास्ट टायम एप्लिकेशनां घेतलेली रिगार्डिंग इवेक्यू प्रॉपर्टी मयें। सो आमी 3 म्हयन्याचो टायम पिरियड दिल्लो 10 जुलय ते 7 ऑक्टोबर हो 3 म्हयन्याचो म्हणजे 90 दिसाचो टायम पिरियड आशिल्लो। सो आमकां रिस्पॉन्स बरो लाभलेलो आसा
भितर आमकां आतां नवीन एप्लिकेशनां 259 फॉर घराची येयल्ली आसा आनी 324 फॉर एग्रीकल्चर लँड येयल्ली आसा. सो आमी इमिडिएटली ती आतां स्क्रुटिनायज करपाक घेतलेली आसा आनी आमचे 2 डिलींग क्लर्क आमी ऑलरेडी ताका दवरल्यात जे एवरी सॅटर्डे येवन स्क्रुटिनायज करतात आनी एवरी फ्रायडे आमी तेजी हियरींग घेतात आनी डिस्पोज करतात. रिस्पॉन्स आमकां बरो लाभलेलो आसा. जेन्ना आमी डेट जाहीर केली थ्रू मिडियानूय आमकां बरो सपोर्ट केल्लो आसा. ऑलमोस्ट सगळ्या पेपरार येयल्ले की इवेक्यू प्रॉपर्टी आमी डेट परत पोर्टल परत चालू करता म्हणून. सो 90 days पिरियड येयलो. तेजे उपरांत खुबशे लोक आमकां इन्क्वायरी करपाक येयले. अपार्ट फ्रॉम दीस ऑनरेबल CMान सुद्दां भरपूर तेजी पब्लिसिटी केल्ली आसा. तेज्या खातीर लोक खूब येयले एप्लिकेशनां घेवन आनी MLAन सुद्दां आमचे कडेन ऑर्डर मागून घेतली आनी मोबायल व्हॅन आसता तेका ते स्पिकर लावन तेणी ती तेजी पब्लिसिटी सुद्दां केली. सो एवरीडे खुबशे लोक येयले आमचे कडेन कितें डावट्स आसा जाल्यार विचारपाक आनी टोटल म्हणजे 259 हावजाची येयल्ली आसा आनी एग्रीकल्चर 324 येयल्ली आसा. हेज्या पयलीं जे आमी 2016 स्टार्ट केल्ले तेन्ना आमकां घराची टोटल 803 येयल्ली एप्लिकेशनां आनी एग्रीकल्चर लँडाची 497. भितरले आमी ऑलरेडी 758 सनदी इश्यू केल्यो. थोड्यो ज्यो आसल्यो त्यो रिजेक्ट जाल्यो फॉर सम रिजन्स. बाकीच्यो ज्यो आतां आमी नवीन घेतला तेजो आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू केल्लो आसा आनी जशी जशी जाता ती आमी ऑलरेडी तांकां डिस्पोज करता तांकां सनदी इश्यू करून. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. म्हापशा 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाटे चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करून तिका ब्लॅकमेल करून अदमाशेक 7 लाखांची तोपी घाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. लैंगीक छळणूक जाल्ले चलयेन आपूण फटवल्ल्याच्या लक्षांत येतकीच हो सगळो प्रकार प्रतिमा कुतिनोच्या कानार घालो. उपरांत प्रतिमान हे चलयेक म्हापशे पुलिशेंत हाडून दुबाविता आड कागाळ करपाक लायली. चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करपी मनशाचेर खर कारवाय करपाची मागणी प्रतिमा कुतिनोन केल्या. आयकात तिचे म्हणणे. केला एक कांड जाल्लो आसा आनी कसो हो कांड चलपाक लागला पळय आयज आमच्या गोंयांत. 1 वर्स पयलें खंय तरी हांव चलयेचें नांव रिवील करपाना, ताजो वाडो रिवील करपाना बिकॉज इट इज अ सेन्सिटीव केस. आय नो दे आर मेजर इन एज बट दे टू हॅव फ्युचर सो आय डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल देयर फ्युचर. सो आतां खडखडून शी इज ट्रेम्बलिंग एक्चुली. 1 वर्स पयलें कितें जालें खंय this girl is in events from Mopsa itself. The girl is into event management करताली. ताजी आवय आसा, ताजी धाकली भयण आसा आनी एक पळय विक्टीम आसा. 1 वर्स पयलें थंय ताका कोण तरी ताज्या गांवचोच मनीस कोण तरी एंटनी म्हणटा तो सरनेम बी ताजें डिसोजा, एंटनी डिसोजान काडलो खंय आनी ह्या चलयेचो नंबर काडलो खंय आनी सिद्धांत कांबळी म्हणून आसा खंय म्हापसा. सिद्धांत कांबळी हाका नंबर दिलो. ताजे बायलेचो कितें तरी पार्लर आसा, ताजें नांव कितें गो ज्योती नागवेकर म्हणटा, ताका नंबर दिलो आनी सिद्धांतान म्हणटकच ताका फोन मारलो सिद्धांत कांबळीन आनी सांगलें खंय बाय गो तुका आपूण मेळपाक सोदता आनी कितें काम आसा सिन्स यू हॅव टू इव्हेंट. ताणें सांगलें की ओके मेळटा. कितें इव्हेंट न्ही, कितें बिजनस आसतलो. वेन शी मेंट इट सेम्स स्टार्टेड टेलिंग इट सेम्स तुका बरें आपूण ऑफर घेवन येयल्या, बरी स्कीम आसा, तूं जोडटलें लाखांनी जोडटलें. कितें काम काय म्हणून चाललें कितें न्ही. तेणें सांगलें खंय तुका यू हॅव टू गो एंड गीव डिलिव्हरी करपाक पडटली. म्हळ्यार खंय खंय बॉम्बे खंयच्या दुसऱ्या स्टेट्सांत डिलिव्हरी करपाचें तुका 5-10 लाख मेळटले. तूं भितर कितें राव 10 लाख बी मेळटले म्हणून. आनी तेणी म्हणलें की आपणाक हें बरें आयकून बरें दिसना रे, इतली इजी मनी कशें जातलें. तूं पळय न्ही तुका खबर ना म्हणपाक खंय कोण आसा हितूंत आनी कितें कितें आसा ते कितल्यो बायल्यो आनी कितल्यो चलयो आसा. पुलीस व्हेरिफिकेशन जाता, सगळें सेफ जाता. तुमकां फक्त तो मटेरियल व्हरून दिवपाचो आनी लाखांनी पयशे तुमकां मेळटले. सो तूं तुजे अंडर जितून आसा पळय 5-5 जाणांक सेट कर. तें आयकलें खंय घरा कडेन आयलें. भुरगें न्ही 22 years old, एम्बिशियस. सो तो ओके दीस इज द जॉब न्हू. आनी ही सेट व्हेरिफिकेशन करून पुलीस सपोर्ट सगळें आसतलें. कांयच तुमकां टेन्शन आसपाना, फक्त डिलिव्हरन्स. तें केलें. दुसरे फावटी खंय सिद्धार्थान कितें केलें, सिद्धांत कांबळी म्हणटा तेणें ताका खंय व्हेलें मडगांव आनी कोण वो पळय आसा पळय वो सारको हेका सारकी बुद्ध शिकोवपाक जाय सारकी. हेका म्हणटा तो नागडो करून लोकां हातीन दिवपाक जाय. राज प्रशांत ठाकूर म्हणिल्लो खंय दोनापावला रावता दिसता तो. ताजो फोन अजून एक्टीव आसा. राज प्रशांत ठाकुरा कडेन व्हेलें खंय आनी ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीस गोवन गर्ल्स, गोवन यंग बॉडीन गर्ल्स
एका खंय म्हणलें खंय गाड्यान तांबडी स्वीट आसा खंय तुका आपूण कामाक लायतलो तेणे 6 लाख सांगले आपूण तुका 10 लाख दितलो गो तूं टेन्शन घेनाका तुका राणी करतलो आपूण आनी तूं इतलेंच करपाचें तुज्या अंडर न्ही कोण कोण बायले आसा चलयो आसा पळय तांकां हितू हाडपाचें आनी आमी हितू हो बिजनस करुया डिलिव्हरीचो ती शूज ओके मागीर म्हणपाक लागलो तुमी चल आतां तूं घरा वच एका बरे भशेन खंय आपले कॉन्फिडन्सान जिखयलें आनी व्हेलें नेक्स्ट टायम हिणें कितें केलें नेक्स्ट टायम पालो खंय अरे बाबा तूं यो आं तुजें जालें आं पासींग जालें तुजें तुका आतां इलेक्शन कार्ड तुजें रेशन कार्ड तुजें कितें तें कितें डॉक्युमेंट आधार कार्ड आनी तुजें बर्थ सर्टिफिकेट कितें आसता तें घेवन यो जान म्हणून हें म्हणून हॅप्पी जावन खंय गेलें पणजे साकून ताका खंय तेणें मडगांव खंयच्या तरी फ्लॅटांत व्हेलें आनी फ्लॅटांत ताका ताजी आबरू काडली ही रेप्ड अ 22-year-old girl and then he did a video ताका एक व्हिडिओ काडलो की तेणें फोटोग्राफ्स काडले आनी फ्रॉम देर ही स्टार्टेड ब्लॅकमेलिंग तेन्ना साकून तो ताका ब्लॅकमेल करपाक लागलो शी हॅड नो वर्ड्स शुक्रारा सांगेच्या सरकारी कॉलेजीच्या पाख्यार माकडान उडी मारिल्ल्यान फॉल सिलींग कोसळपाची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली ह्या घडणुकेत 4 विद्यार्थी जखमी जाल्ले तांचेर सध्या उपचार चालू आसात मजगती शिक्षण खात्यान शाळेची पळोवणी करीत हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावपाचें उतर दिलां पळयात पर्ये 70 घडिल्ले ताचे घडणुके उपरांत सांगेच्या सरकारी कॉलेजीच्या पाख्यार माकडान उडी मारिल्ल्यान फॉल सिलींग कोसळपाची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली जातूंत भुरगीं जखमी जाल्लीं सध्या संचालक शैलेश जिंगडे हाणें विद्यार्थ्याच्या सुरक्षे विशीं हुस्को उक्तायलो घडणुकेच्या सभाघर कक्ष आनी सरकारी महाविद्यालय सांगे हांची तपासणी केल्या उपरांत संचालक जिंगडे हाणें दुरुस्ती काम आनी सुरक्षेचे प्रस्न 6 म्हयन्यां भितर सोडोवपाचें आश्वासन दिलें ते भायर कॉलेजींतल्या फेन्सिंग आनी हेर सुरक्षेच्या उपायांचेर लेगीत उलोवप केलें म्हाका प्रिंसिपलान व्हेरी क्लियरली सांगिल्लें की हो इन्सिडंट जाला तो माकडांक लागून जाला जे रूफ आनी कॉन्क्रीट आसा हाजे मदीं जे गॅप आसा त्या गॅपांच्यान माकड येता आनी माकड मोठ्या संख्येन हांगा येतात आनी ते रुफाचेर फॉल सिलिंगाचेर नाचता त्या खातीर ते फॉल सिलिंगाचे ते तीन शीट आसा पळय ती पडल्या आनी ती तीन शीट आसा ताका सायडीक धार आसा ती धार मातशी डेंजरस ते भुरग्यांक माथ्यार बी पडल्यार कितें इंजरी जावंक शकता अशी जाल्ली आसा आनी हाका आनी एक सजेशन म्हाका प्रेसा कडल्यानूय मेळ्ळें की सायडीक जर फेन्सींग जर केलें जाल्यार माकड स्कुलान येवपाचें बंद जावंक शकता सो आमी ह्यो दोनूय गजाली जो गॅप आसा तो बंद करपाचो आनी सायडीक फेन्सींग करपाचें ही दोनूय सजेशनां आमी PWDक दितले तांकां कितें तें टॅक्निकली कितें फिजिबल आसा तें तांकां पळोवन पूण गव्हर्मेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच लोकल MLA आनी मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर सुभाष पालेकर वी वील नॉट कॉम्प्रोमायज ऑन सेक्युरिटी ऑफ द स्टुडंट भुरग्यांच्या सेफ्टी खातीर आमी कितें करपाक जाय तें करतले आमी सेफ्टी खातीर सजेस्ट करूंक शकता ते जशें आमच्या डायरेक्टरान सांगलां की वयले जे सिलींग आसा ते सिलींग एक तर काडप परत जर सिलींग मारपाचेंच आसा जाल्यार ते अशे तरेचे मजबूत म्हणजे फायन जे हें आसा मटेरियल तर वापरून ते तांणी जी एजन्सी आसा तांणी ते करचे ते भायल्यान जे पळय कंपाउंड आसा त्या कंपाउंडाक फेन्सींग करचें म्हणजे बरें वयर मेरेन जाचे वयल्यान माकड येवंक शकचे ना थोडी झाडां आसा त्या झाडांची भायल्यो थांग्यो ज्यो आसा त्यो त्या फेन्सिंगा कडेन तेंकून आसच्यो ना जाका लागून ते झाडां वयल्यान वयर येवन उडी मारतले आनी भितर सरून मागीर वयले जे कितें हें आसा जागे आसा तातूंतल्यान भितर सरून बॅग तांकां मेळटलें आतां हें काम आसा तें कितले दिसा भितर पूर्ण करता म्हणलें ताणें ही गजाल आतां हें काम तेणी कितें सांगलां तुमकां 6 मंथ कितें म्हणलें तेणी सो ते सरान तांकां जेन्ना तांकां फोनार फोन केले तेन्ना तांकां सगळ्याक कळीत केलें डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे लोक जे आसात मनीस तांचे ऑफिशियल्स हांगासर पावले आनी तांणी कितें रिपोर्ट केलो हांगासर तो आमकां रेडी करूंक नासलो जाल्यार सरान सांगलें अशें की आपणाल्या लेटरांतल्यान हें आमकां फेन्सींग जाय बाकीची सेफ्टी जाय भुरग्याची आनी भुरग्यांक कितले दिसा भितर हें काम चालू करतले आनी एक 5-6 म्हयने भितर हें काम जातलें अशें ताणें म्हणलां आनी तें करून घेवपाची आपली तयारी आसा. गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानन पेडणेकार. ज्या दुयेंतींक गंभीर दुयेंस आसता तांचेर उपचार करप तांची काळजी घेवपाची खर गरज आसता हाचेच खातीर दर एका हॉस्पिटलांत आतां पॅलिएटिव्ह केअर सुविधा उपलब्ध करून दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली.
सरकारान या सुविधे खातीर वट्ट 2,50 लाख रुपयांची आर्थीक तजवीज केल्ली आसा. ऐकात मुख्यमंत्री कितें सांगता ते. World Auspicious and Palliative Care Day. This day reminds us an issue that touches the family across the world. Serious illness does not affect the patient alone. It affects their parents, their children, and loved ones and their community. Palliative care provides the support and hope when it is needed the most. This year's theme, Achieving the Promise, Universal Access Palliative Care, is very meaningful. It tells us that every person, no matter where they come from, should have access to the care that reduces the pain and suffering. In Goa, we are proud to support this cause. We are working hard towards building the system where the patient received not only treatment but also counseling and comfort. The government of Goa has taken the several steps in this direction through our palliative care policy, and we are encouraging the collaboration between doctor, nurses, caregivers, volunteers, and NGO. The Goa government has provided the financial assistance of 2,50 lakhs to registered organizations who are operating in palliative care centers under the scheme of providing the homes for the senior citizen care. This support is our way of standing with those who dedicated themselves to looking after the elderly and the ailing. We believe that when the society comes together, every patient can feel that they are not alone. Another important step is an integration of different systems of medicines. Modern medicine, Ayurveda, homeopathy, and yogic science can work hand in hand. Each has its own strength. Together, they can provide the more holistic path of care. गोंयांत सध्या चडशा वाठारांनी पावसाची नेटान हजेरी पळोवपाक मेळटा. 70त परतीच्या पावसाक लागून नेटान वादळी वारें घोळ्ळें. तशेंच रस्त्यार झाडां पडपाच्यो घडणुको पाली 70त पळोवपाक मेळ्ळ्यो, जाका लागून कांय वेळा खातीर येरादारीत आडमेळी निर्माण जाल्यो. पळयात. भारतात सगळ्यांत चड नाल्लाचें उत्पादन जाता, पूण फाटलीं सुमार 6 वर्सां नाल्लाच्या उत्पादनात उणाव जाला. हाची वेगवेगळी कारणां आसात. शुक्रार जाल्ले राष्ट्रीय नाल्ल परिशदेंत ह्या विशयाचेर खोलायेन चर्चा जाली. नाल्लाचें उत्पादन कित्याक देंवलें, उत्पादन देंवपा फाटलीं कारणां कितें, हें उत्पादन कशें वाडोवपाक येता, हाचेर जाणकारांनी आपली मतां मांडलीं. ऐकात जाणकारांचें म्हणणें. प्रोडक्शन ट्रेंड जे आसात, आमचे भारत इज अ लार्जस्ट प्रोड्युसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड. वन ऑफ द लार्जस्ट प्रोड्युसर, stands third after Philippines and Indonesia. Indonesia and Philippines. Indonesia stands first, Philippines second, and India third. आता इतलें आसून सुद्दां आमची प्रोडक्टिविटी देंवता. प्रोडक्शन देंवपाक लागलां लास्ट एक 5-6 years तर आमी तरी स्टॅटिस्टीक घेतली जाल्यार प्रोडक्शन उत्पादन क्षमता देंवूंक लागल्या. खूब कारणां आसात. एजिंग प्लांटेशन, आमची प्लांटेशन आसा ती जाणटी जाल्ल्यान 50 वर्सांची वयर प्लांटेशन गोंयांतूच न्हय, नॅशनल लेवलाची उलयता. गोंयांत, महाराष्ट्रा, कर्नाटका, केरला, कोस्टल एरिया आसा तातूंत प्लांटेशन देंवपाक लागल्यात. आनीक रेड्यूस रिप्लांटींग, जे आमी रिप्लांटींग करूंक जाय आसले, ते पोन्ने माल मोरतात, तो जाणटे जाल्यात, सेनायल जाल्यात, ते आमी देंवोवंक जाय आसले, नवे रोवंक जाय आसले, ते जावंक नात. ह्या खातीरूय आमची उत्पादन देंवता. जर सगळोच नाल्ल जर विकपाक मेळ्ळो जाल्यार मामरो घराक भांगराचे नळे घालतलो आसलो. तशें घडना. राशीचो नाल्ल म्हणटा तो राशीचो नाल्ल, तातूंत बारीक मोठो आटको किटको पोको बोणो सगळें आसता. आनी जेन्ना व्यापारी थंय वता आनी तो राशीचो दर करता
तेन्ना ती पुराय रास ताणें व्हरपाची आसता. आनी सगळ्यांत व्हडलें आयज जर कोश्टक व्यापाऱ्याचें बिगडलां, भाटकाराचें बिगडलां तें आमी सकाळच्यान पळयलां. हांव आतां सांगता तें व्यापाऱ्याचें जर बिगडलां आनी सगळ्यांत खंत आनी दुख्ख जर मायटाचें जर जाता जायत जाल्यार ते व्यापारी म्हणून म्हाका चड जाता. गोवा सरकार जी सबसिडी दिता, म्हाका दिसता ती गोंयांत गोंय सरकारूच दिता. भारतान गोंय सरकार सोडून आनीक कोण दिना. तेंय बी सांगपा सारकी आसा गजाल. गोंयांतूच ही सबसिडी नाल्लाक दितात. तर ती सबसिडी आज जी 15 रुपया नाल्ला फाटल्यान आसा ती 30 रुपया जावची अशी एक माफक अपेक्षा हांवें दवरल्या. आनी इतलेंच न्हय तर हांवें तातूंत आनी एक म्हणलां की जाता जाल्यार सगळ्या नाल्लाक ही भाटकाराक सबसिडी मेळची. जे पर्यंत शेतकरी विक्री कारोबार करायला तयार नाही तर विक्रेकार येऊन शेती करणार आणि ते त्यांच्यानीच केलं. टेरीमध्ये होती, तो सिनॅप्समध्ये होतं, सिम्बायोसिसमध्ये होतं. नंतर ते आता ग्रीन एसेन्शियल्स सगळं रोपी तयार करून देतो. तुला फळाचे झाड पाहिजे तर मोठ्या मोठ्या कोंडल्यात घालून तुझ्या घरी पाठवतो आणि त्याचं कसं काय करायचं ते सांगतो. दोघंही ॲग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट नाही. एक MA इकॉनॉमिक्स आहे, दुसरा कम्प्युटर सायन्स आहे. तर करतो. तर हे आम्ही करायला शिकायला पाहिजे. मार्केटिंग कसं करायचं. दुसरं आहे आमचं प्रोडक्ट चांगलं असलं पाहिजे. राज्यात अपघातांनी भर पडत आसा. शेनवारा सकाळी होणा 70 वाठारांत रिक्षा आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात स्कुटरीच्या फाटल्यान बशिल्लो नागराज ह्या 18 वर्साच्या तरणाट्याक हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार मरण आयलें. पळयात पुराय बातमी. हुंडा वडाकडे हांगासर स्कूटर आणि रिक्षा हातून जालेल्या अपघातान स्कूटरच्या फाटल्यान बसलेल्या भुरग्याक मरण आयिल्लें आसा. ह्या वेळार जो भुरगो मेल्लो आसा तेजें नांव नागराज बंदिरवार. ह्यो 18 वर्साचो भुरगो हुंडा हांगासर रावतालो आनी दोग जाणां स्कूटरीन वयताले. एक्टिवा GA04K 6098 ह्या स्कूटरीन जेन्ना हुंडा वडाकडे हांगासर पावलो तेन्ना फुडल्यान एक रिक्षा येताली आनी ती पिसुल्या सायडीक वयताली. तेन्ना रिक्षा जो स्कूटर चालक आसा ह्यो साईनाथ गावडे ह्यो सोनशी हांगासर रावपी 30 वर्साचो ह्यो स्पिडीन आसलेलो आनी त्यांनी रिक्षा आसली ह्या रिक्षाक फाटल्यान व्हरून मारली गाडी आनी तितून जो रिक्षाच्या स्कूटरीच्या फाटल्यान बसलेलो भुरगो नागराज ह्यो उसळून पडलो आनी जेन्ना तेका उपचारा खातीर सांखळे हांगासर व्हेले तेन्ना फुडल्या उपचारा खातीर GMC तेका शिफ्ट केलेले आनी उपचार सुरू आसतना आयज तेका सकाळी मरण आयिल्लें आसा. ह्यो अपघात जाल्लो आसा ह्यो आयजूच जाल्लो आसा आनी आतां तेजी बॉडी आसा ही पोस्टमॉर्टम करून तेंच्या फॅमिलीच्या ताब्यात दिल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास ह्यो वाळपे पोलीस करत असताना PSI प्रथमेश गांवस फुडलो तपास करत आसा. तशेंच ह्या अपघाताक कारणीभूत आसलेलो स्कूटर चालक साईनाथ गावडे हेका पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलो आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.